नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां हेडलाइन्स Headlines brought to you by IIHM Kolkata and Nouveau Goa. Admissions open. काश्मीरात आतंकी हल्ल्या उपरांत फ्लायट ट्रॅव्हल हाल्ले फ्लायट्स हॉटेलां अर्ध्यान सवाय टूर ऑपरेटर्स म्हणटा मिक्स रिएक्शन काश्मीर टुरिझम जाग्यार येता टुरिझम पडले रशियन देंवले युक्रेनचे 0 150 टुरिस्टांचो आंकडो पडलो मायकल म्हणटा रिसेशन इन्फ्लुएन्सर बादले ऑक्युपन्सी 50% डावन पावली 30%. दोनापावला बंगल्यात दरोड्याक एक सप्तक जायत आयले मात पणजे पुलीस क्लूलेस बांगलादेशी गँगाचो दुबाव गार्ड आनी जाणट्या जोडप्याक बांदून लूट. बांबोळे हॉटेल प्रकल्पाक दिल्ले सगळे परवाने फाटी घेवचे हॉटेलाच्या राखणे वंटीचे काम बंद करचे एक्शन ना म्हणून आरजी मनोज विरेशाचे टीसीपी मुखार धरणे. आमदार मुख्यमंत्र्याकडेन वचूनय प्रश्न सुटना जाल्यार वेंचणुकेक दाखयता मोपा जीएमआरान ब्लू टॅक्सी काउंटर बंद केल्ल्यान टॅक्सीवाले फुरियोज. गोंयांत गरिबांचे सेवेक मदर तेरेझान सुरू केल्ली मिशनरी ऑफ चॅरिटी संस्था 49 वर्सांनी बंद संस्थेच्या कोलकाता मुख्यालयाचो निर्णय. झेडपी वेंचणुको तेकिल्ल्यान 12,000 नोकऱ्यांची मुख्यमंत्र्याची पोकी आश्वासनां काँग्रेसीचो आरोप पहलगाम हल्ल्या विशीं दाखयलो तसो सिरियसनेस म्हादय विशीं खंय दाखोवचो. पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत जम्मू काश्मीराचे टुरिझम साप्प हाल्लां हॉटेलांचे रेट बरेच पडल्यात फ्लायट्सूय ऑफ सिजनात आसतात तश्यो अर्ध्यान सवाय टूर ऑपरेटर सांगतात तांकां प्रमोशनाक फोन येतात इन्क्वायरी येतात लोकांचे अजुनूय पुराय कॅन्सलेशन ना मिक्स रिएक्शनां काश्मीरांत टुरिस्ट परत येवंक लागल्यात. काश्मीरात टुरिस्टांक वेचून मारले देशभर बोवाळ पडलो आणि उपरांत काश्मीर वचपी टुरिस्टांचोय आंकडो पडलो. फ्लायट्स आणि हॉटेलांचे रेट्स डावन. आतंकवादाची भिरांत पातळ्ळ्या उपरांत पर्यटनाची नेमकी कितें स्थिती आसा ती पळोवंक प्रुडंटान कांय टूर ऑपरेटर्सांक गाठले. आमी आमच्या सायडींतल्यान जे ग्रूप टूर्स आसले ते सगळे कॉल आउट केला ट्रॅव्हल बगातले थ्रू कित्याक आमी आमचे ग्रूप टूर कांयच दवरूना. जे कितें प्रायवेट पॅकेजीस आसले जे थोड्यांनी ऑलरेडी कॅन्सल केले आनी थोड्यांनी अजून स्टँड बाय दवरला कित्याक की फ्लायटान सद्या टील ओन्ली 30 एप्रील पर्यंत तेंच्यांनी सांगलेलें की फूल रिफंड तेच्या मागीरचे अजून कांय अपडेट आयिल्ली ना फ्लायटा कडल्यान. सो थोडे क्लायंट्स ते फ्लायटाचे न्यूजाक रावला की ते फूल रिफंड गावतले ते पळोवपाक थोड्यांचे तांकां वयपाकूच जाय आनी लोकांचे डिफरंट ओपिनियन आसा ह्या गोश्टीचेर. सो थोडे आतां आमकां न्यू बुकींग सुद्दां म्हणपाक गेल्यार तुमी जाल्यार न्यू बुकींग आमकां तशे खुबशे फोन्स येता न्यू बुकिंगा खातीर थोड्यांचें कशें जाला की फ्लायट प्रायस ड्रास्टिकली देंवला. आमी जे मे मंथान आमी बुकींग केल्ली ती मे मंथाची बुकिंगाक आमी फ्लायट एप्रॉक्स अरावंड 35,000 to 42,000 सुद्दां फ्लायट पावली रिटर्न फेर अप एंड डावन गोवा श्रीनगर गोवा. तीच आतां फ्लायट पळोवपाक गेले जाल्यार अरावंड 18,000 ते 20,000 फ्लायट फेर आयला. सेकंड थिंग हॉटेलांनी सुद्दां जे लोकल आसा तेंच्यांनी आमकां कॉल करून मातशें टूर प्रमोट करपा खातीर सुद्दां आमकां तेंच्यांनी फोन करीत आसता की आमचें मातशें टूर प्रमोट करा आनी सो आमी सुद्दां तांकां हेल्प करता टूर हें करपाक पण फायनली डिपेंड्स ऑन क्लायंट्सांचेर तेंचे कशें कितें डिसिजन आसा तें. कस्टमरांचो खुबशे कॉल्स आमकां येवपाक लागल्या फॉर क्वेरीज थिंकींग दॅट की सद्याची सिट्युएशन सामकें पॉझिटीव आसा कंपेर्ड टू लास्ट वीक. अपार्ट फ्रॉम दॅट फ्लायटाचे कॉस्ट खूब ड्रास्टिकली देंवल्ले आसा आनी लोक अशेंय चिंतता की आतां खुबशे फॅक्टर्स सगळे धरून वेरी क्रावड कमी आसतलो
ताच्या उपरांत जे सायट सीइंग आसा ते तांकां सुशेगाद करपाक मेळटलें. खुबश्यो ज्यो बाकीच्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो तांकां एन्जॉय करपाक मेळटल्यो कंपेर्ड टू लास्ट वीक ऑर तेच्या पयलीं जे क्रावड आसतले, बिकॉज हो पीक टायम जावन आसा आनी लोक ही ऑपॉर्च्युनिटी सोडपाक पळयना. म्हणून खुबशे लोकांनी आमकां एप्रोचूय केल्लो आसा वेरीन दे वॉन्ट टू कंटिन्यू. बट म्हाजो जो एक ग्रूप टूर वचपाचो आसलो फ्रॉम ग्लोबल हॉलिडे सर्वीस, तो आमी डिसबार्ड करून उडयला. तो ग्रूप टूर आमचो वचपाचो ना. पण जे प्रायवेट टूर्स ऑलरेडी कस्टमरान आमचे कडेन बूक केल्ले तितून थोडे क्वेरीज आसले, थोडे कॅन्सलेशन आसा, पण थोडे पॉझिटिव्हली जे वचपाक सोदता तांकां स्पेशल थंय जितली फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाची आसा ती आमच्या कस्टमरांक फ्रॉम द ग्रावंड स्टाफ ऑफ कश्मीर जो आमचो आसा तेंच्या कडल्यान सगळी फॅसिलिटीज आनी प्रोवायड करपाची प्रयत्न तेंचे आसा त्या सायडीच्यान. आमचे पर्वरी ऑफिस आनी फोंड्या ऑफिसान धरले जाल्यार ऑलमोस्ट 40-50 लोक आशिल्ले जेणी बूक केले नेक्स्ट मंथाची पॅकेज, आनी तितूंतले ऑलमोस्ट 50% लोकांनी ऑलरेडी कॅन्सल केल्ले आसा. आनी दे हॅव सेड की इन फ्युचर ते वचपाक सोदतले थंय जाय तेन्ना. आनी 50% लोक ऑलरेडी कित्याक हय ना ह्या डावटान आसा आनी ते वतले ना वतले ते हॅव नॉट इन्फॉर्म. वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी की तुमी वचपाकूच जाय. एज पर सिच्युएशन वॉट एव्हर यू फील इज सेफ. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गोंयचें ट्युरिजम पडलें, देशी विदेशी ट्युरिस्टांचो आंकडो पडटा, परिणाम जाणवता. मायकल हेड ऑन. रिसेशनाक लागून परिणाम, इन्फ्लुएन्सर्स खंय म्हारग पडले. दर्यादेगांचेर नितळसाण, कायदो सुवेवस्था जाय, पावलां उखलची पडटलीं. ट्युरिजम 50% खंय पडलां, ऑक्युपन्सी खंय 30% पावल्या. हॉटेलांनी जी ऑक्युपन्सी आहा वीच इज ड्रॉप टू अराउंड 40%, 35%, 30%. तितून आतां फॉरेन ट्युरिस्ट आसताले आनी इंडियन ट्युरिस्ट येताले. सो ते इंडियन ट्युरिस्ट जे येताले ते मोठ्या प्रमाणान डब्ब करून बसले, म्हणजे येयना. द नंबर्स हॅव कम डावन फ्रॉम 70% to 25%. Fall is more than 50-55%. You will come to know on the collection of hotel GST. So you are saying not only the core tourism sector, the allied sectors are also getting massively affected. And also good restaurants have already started shutting down. Why this is a situation on ground? First is recession. Recession, why? Recession. Our economy is not in recession. No, economy is in recession. You'll have to find out. The nation's economy is not in recession. No, you'll have to find out. Everybody is feeling the pinch. There are reasons. One is one is recession you are saying. What is your second reason? Second is correction. जे इन्फ्लुएन्सर उलयल्या गोंयाचेर आनी जे सेक्टरांनी करेक्शन आहा ते आयज सरकारान करेक्शन करपाची गरज आसा. सरकार म्हणजे टेल मी 3 थिंग्स दॅट यू वांट टू बी करेक्टेड इमिजिएटली. सरकारान म्हणजे कितें, सरकार म्हणजे आमचे लोकूय आहा तितून इन्वॉल्व. स्टेक होल्डर्स पुट युअर हाऊस इन ऑर्डर. कशें सांगता आतां इतले जाण ट्युरिस्ट येता, हय, they have to coordinate with the tourist police. म्हणजे do's and don'ts board आयज बसून ना. तूं वचून खंयच्या बिचार पळय, हे आमचे गुटखा and spitting on the beach. तूं बीच वचून पळय. More than advantage in your constituency or a problem in your constituency of liberation. BJP has never won in our constituency. We have seen BJP winning twice. Yes, that I have won twice on BJP ticket. Yeah. So third time also if I have to win, and if people want me to win, I will win, or people will send me home. It is not a something which is, or you can choose, or you can choose not to contest on a BJP ticket like last time. That is another option. The option to convenient सांग ना म्हाका. दोनापावला बंगल्यांतल्या दरोड्याक सप्तक जालें. पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागना. 19 तारखेर 6 ते 7 जाण बंगल्याचें मेन दार फोडून खंय बंगल्यांत घुशिल्ले. गार्डाक आनी घरांतल्या जाणट्या जोडप्याक बांदून घाल्ले. लाखांच्या भांगर आनी कॅश उखल्ली. कोण म्हणटा बांगलादेशी गँग. 19-20 एप्रिलाच्या मध्यानराती दोनापावल रावपी एका फामाद वेवसायिकाच्या बंगल्यार घरफोडी करून चोरी जाल्ली. चोरांनी बंगल्यार घुसपा खातीर सिक्युरिटी गार्डाक मारहाण करून बंगल्याचे मेन दार फोडिल्ले. तशेंच बंगल्यात आशिल्ल्या सिनियर सिटीजन जोडप्याक न्हिदिल्ले कडेन बांदून चोरी केल्ली. घडणूक उक्ताडार येना फुडें पणजी पुलिशेन घडणूक थळार धांव मारिल्ली. पुलिशेन चोरांक धरपा खातीर उत्तर गोंय पुलीस आनी क्रायम ब्रांचीची एक टीम तयार केली. मात आजून मेरेन ह्या प्रकरणात पुलिशेचे हातीक कांयच लागिल्ले ना. पुलिशेक ह्या चोरां विशीं आजून मेरेन कसलीच म्हायती मेळूंक ना.
हे फाटले एक मुखेल कारण म्हळ्यार ह्या चोरांनी ह्या बंगल्याचो CCTV DVRच व्हेला. हाचे वयल्यान ही चोरी पुराय प्लॅनिंग करून केल्ल्याचें कळटा. इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स डाटा वरवीं लेगीत पुलिशेक कांयच म्हायती मेळिल्ली ना. मात मेळिल्ले म्हायते प्रमाण ही चोरांची टोळी बांगलादेशी आसूं येता जे गुन्यांव करून त्या वाठारांतल्यान पळ काडटात असो दुबाव पुलिशेक आशिल्ल्याचें कळटा. मजगती ह्या प्रकरणाचो पुलीस तपास चालू आसा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाच्या निरीक्षणाखाला हो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बांबोळेच्या हॉटेल प्रकल्पाक दिल्ले सगळे परवाने रद्द करचे. बांबोळेच्या आनीक एका हॉटेलाच्या राखणे वण्टीचें सुरू आशिल्लें कामूय बंद करचें. आमदार विरेश बोरकार आनी RG मुखेली मनोज परबाचें TCP मुखार धरणे. सरकार ठोस उतर दिया मेरेन TCP मुखार खंय बसून रावतले. लोकांनी खंय धरण्याक येवचें. सरकाराक लेटरां करून जाली, मंत्र्यांक निवेदनां दिवन जाली. TCPचेर मोर्चा जालो तरी कांयच जावंक नाशिल्ल्यान आतां आमदार विरेश बोरकार आनी RGचो मुखेली मनोज परबाचे TCP मुखार धरणे. सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळना तो मेरेन धरण्याक बसतले म्हूण दोगांनी स्पश्ट केला. लोकांनी धरण्याक तेंको दिवचो म्हूण उलो. जेन्ना पर्यंत ह्या TCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा ते हांगा येवन आमकां हे 2 प्रोजेक्टाचे हांव पयलो आमचो डिमांड सांगता. पयलो डिमांड आसा immediate halt and revoke all permissions granted to worldwide resorts in Bamolim, जो एनवायरमेंट आमचो आख्खो डॅमेज करून हे दिल्ले आसा. आनी दुसरो जो आमचो डिमांड आसा, स्टॉप एंड डेमोलिश द इनलिगल कॉन्क्रीट वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रँड हायत एट बामोलीम बीच. हे आमचे 2 डिमांड आसा जे कुर्का बामोलीम विलेज पंचायती अंडर येता, बामोलीम ह्या गांवांत येता. आनी ह्या डिमांडाचेर जेन्ना पर्यंत जावं तो TCP मिनिस्टर, जावं तो CTP राजेश नायक, जावं तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर बांदोडकर, जावं ते ड्राफ्टमॅन दिवकर, जावं बाकीचे कोण तुयेकर आसा, हे जेन्ना पर्यंत तेंचे क्लॅरिफिकेशन दिना, जेन्ना पर्यंत हेंकां स्टॉप करिना काम, जेन्ना पर्यंत डेमोलिशनाक हाडिना, जेन्ना पर्यंत रिवोक करिना, तेन्ना पर्यंत आमी डिसिजन घेतलेले आसा की हांव हांगा बसतलो. आमचे रेव्होल्युशनरीज कित्याक आमी ही आतां हांगा बसतले म्हणून आमच्या कोणाक भुरग्यांक खबर ना. सगळे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कडेन मागता की आमचो जो एकमेव आमदार आसा जो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून झगडटा, जेका लागून आयज आमकांय लोक रिस्पेक्ट करता. आयज लोक आमी जेन्ना कोणा कडेन उलयता तेन्ना आमदाराची आमची वाहवाही करता, तेका एप्रिशिएट करता. सो सगळ्यांनी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक येवचो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. आमदार मुख्यमंत्र्या कडेन वचूनय प्रस्न सुटना जाल्यार वेंचणुकेक जागो दाखयतले. पेडणेचे ब्लू टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी. 3 वर्सां जाल्यो बसकाच चल्ल्यात, मात इश्यू हुमकळटा. मोपा विमानतळार GMRन ब्लू टॅक्सी कावंटर बंद केल्या उपरांत तांणी टॅक्सी पेडणे बाजारांत लायिल्ल्यो. मामलेदाराचे कचेरेंत आमदारा बरोबर बसका. मोपा विमानतळा वयलो ब्लू टॅक्सी कावंटर परत बंद करपाचे आदेश GMR दीत आशिल्ल्यान सोमारा पेडणेच्या ब्लू टॅक्सी चालकांनी आपल्यो टॅक्सी पेडणे बाजारात लावन मामलेदार कार्यालयात बसका घेतली. हे बसकेक GMR वाल्यांक लेगीत आपयल्ले, मात ते येवंक नात. असोच कावंटर बंद करपाक लागले आनी परत मुख्यमंत्री आमदारा कडेन वचून लेगीत प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार येता त्या वेंचणुकेक तांकां तांची जागा दाखोवन दितले म्हण टॅक्सीवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या. जर गव्हर्नमेंट जो आसा तो गव्हर्नमेंट जर GMRक 200-250 कोटी माफ करूं शकता जाल्यार आमच्या सारख्या लोकां खातीर तो अमेंडमेंट चेंज करूं शकना. असेंब्लीन तेंच्या खातीर घालून तो चेंज जाता, आमच्या खातीर कित्याक जायना? की जर भविष्यान ताका ही वोट बँक नाका, पेडण्यातली वोट बँक नाका जाल्यार हेणी विचार करचो आनी आमचे परत हेणी बंद उडोवपाचे. जर अशेंच चल्लें न्हू भविष्यान जाल्यार आमी जे वखदार इलेक्शन येतले तेन्ना फकत लोकांक याद करून दिवची पडटली म्हाका की हे भविष्यान हे पळय अशे त्रास केले, तुमी आतां कोणाक वोट करप हे चिंतात. हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक दोनच उलो मारता की ज्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक तुम्ही BJPच्या आधारस्तंभाचे नाव दिल्यात, मनोहर भाईचे नाव दिल्यात, ते नाव तुम्ही घाणात घालूंक नाका. या टॅक्सीवाल्यांचो विशय सोडोवंक आपूण तांचे वांगडा सदांच आसतलो म्हण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार उलयलो. तुम्ही जे CM म्हणतात भिवपाची गरज ना, तर ताका लागून हांव तुमकांय सांगूंक सोदता तुम्ही खंय भिवपाची गरज ना. आमचो सपोर्ट तसोच CMचोय सपोर्ट तुमकां आसा आनी जे पळय तुमकां आयज प्रॉब्लम जाता ते वन टायमूच तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितले. जाल्यार आमदारान योग्य तरेन हो विशय हाताळूंक नाशिल्ल्यान हो प्रकार परत घडत आसा. पेडणे भाजपा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष तुळशीदास गावस उलयलो. 2 वर्सां बेश्टो फॉलोअप जायना रे, अशें जावं शकता? आयज सरकार आमचें आसा, आमदार आमचो आसा,
केंद्र सरकार आमचें आसा. हे सगळें आसतना आमी करूं शकना काम. हे जायना कित्याक आमचो पॉलिटिकल एप्रोच ना, आमकडे पद्दत ना म्हणून आमी जाता अशें न्हू. तुवें सारकें म्हटलें, आमदार तुमी सारको जर क्लियर जर तो स्टँड घेता आनी सारको फॉलोअप घेता जाल्यार हें घडपाक कांय लागतलें. कित्याक हें सगळें लिगल मागता, इल्लिगल कांय मागिना, हे सगळें न्याय मागता. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. गोंयांत गरिबाचे सेवे खातीर मदर तेरेसान सुरू केल्ली मिशनरी ऑफ चॅरिटी संस्था 49 वर्सांनी बंद जाता. मदर तेरेसान गोंयांत आयिल्ले कडेन सांतिनेज एके वास्तूंत हो सेवाभावी कार्याचो अध्याय सुरू केल्लो. आतां ती संस्था बंद जाता. गोंयचो व्याप गुटलावचो म्हूण संस्थेक खंय कोलकाता हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान ऑर्डर आयल्या. Back in January 1976, when Mother Teresa came to Goa, she decided to dedicate a home for the poor. The missionaries of charity are closing down the doors in the state capital, Panjim. फाटल्या 5 दशकांसावन अनाथ, जाणटे, गरजू बायलांक ह्या संस्थेच्या रुपात आलाशिरो मेळिल्लो. I am really much very sad to hear that they are vacated. But I asked the Panjim people, why are you all quiet? This institution was for the poorest of the poor and many of them were benefited. हांव एक काम करतालें हांगा as an administrating officer and I know the pain. Now we need to understand why was this institution given to the missionaries of charity. Children, newborn babies were found in dustbins. Unwedded mothers, they were protected over here. They delivered their children over here. Those children grew up. They were married into good houses. That responsibility also was taken by these missionaries. And आयज आमी तांकांच भायर घालता. I'm very sad about this. I appeal to Singh, the MLA, and the mayor also, Rohit Monsarat, to please do not keep them away. For now they have already vacated. Please bring them back. My humble request to you both. Thank you. प्रुडंटा खातीर एलिट्रा सिल्वेरा सयत स्वप्नील तारी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. झेडपीच्यो वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यान 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दिवपाची मुख्यमंत्र्याची पोकी आश्वासनां. सरकारी नोकऱ्यांचो काँग्रेसीन पोस्टमॉर्टम केलो. पहलगाम हल्ल्या विशीं मुख्यमंत्र्यान दाखयलो तसो सिरियसनेस खंय म्हादय विशीं दाखोवचो. GPCCचो अध्यक्ष अमित पाटकर उलयला. काँग्रेसीची मंगळारा पणजे संविधान बचाव अभियान रॅली. मुख्यमंत्र्यान आनी एक गोंयच्या जनतेक फटोवपाचो एक प्रयत्न केला. तो म्हणटा की आपूण 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दितलो. आनी दर इलेक्शनां येता तेन्ना मुख्यमंत्री सांगता 10 ते 12 हजार आपूण नोकऱ्यो दितलो. कोविड काळाच्या टायमार याद करात, जेन्ना ZP इलेक्शन जेन्ना आयिल्ले तेन्नाय सांगले 10 हजार नोकऱ्यो दितलो. ताच्या उपरांत म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आयले तेन्नाय सांगले 10 हजार नोकऱ्यो दिता. ताच्या उपरांत 2022चे असेंब्ली इलेक्शन आयले, थंय सुद्धा आनी सरासर गोंयच्या युवकां बरोबर तांच्या भविष्या बरोबर हे खेळटात. थंय सांगले आमी नोकऱ्यो दितले. आता आमी पळयतात की ह्या वर्साच्या एंडाक खंय तरी परत ZP इलेक्शन येवपाचें आसा. परत हो मुख्यमंत्री आज सांगता आपूण 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो दितलो. मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट केलो ऑन द पहलगाम अटॅक की काश्मीर आमचे आमी कशे ते सोडचे ना, आमी परत घेतले. सो म्हाका दिसता त्याच कॉन्टेक्स्टान मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट करपाक जाय की म्हादय गोंयकारांची आनी आमी परत घेतले म्हणून. फाल्यां 4 वरांचेर दिवजा सर्कला कडल्यान आमी एक पीसफूल आमचो मार्च स्टार्ट जातलो टू आझाद मैदान. आनी 4:30 वरांचेर आमचो जेन्ना मार्च थंय पावता तेन्ना आमचें अभियान आझाद मैदाना वयल्यान चालू जाता.
फार्मा कामगारांक एस्मा लावन 3 वर्सां धुकल्ली. कितल्याशाच कामगारांच्यो जम्मू आनी लडाख ट्रान्सफरी मारल्यो. आयटॅकाचो दावो. मुख्यमंत्री खंय कामगार विरोधी. आमदार आशिल्लो तेन्नाय असोच वागतालो. आयटॅकाचो क्रिस्तोफर उलयला. आयटकाची एक माया कामगार दिसा कामगारांच्यो मागण्यो घेवन पणजे वर्सुकी रॅली. गोंयचो मुख्यमंत्री कामगार विरोधी फार्मा कंपन्यांक एस्मा लावन 3 वर्सां काडली. ह्या काळात फार्मा कंपन्यांतल्यान खुबशा कामगारांच्यो भायल्या राज्यांनी बदल्यो म्हूण दावो. कामगार दिसा पणजे आयटॅक रॅली काडटले. Mr. Pramod Sawant, even when he was an MLA, when we gave a strike of Kadamba Transport Corporation and we had a national agitation, though he was an ordinary MLA, he made a public statement that the strike should be banned and strike should be broken and workers should have no right to strike. So where is this government? What are they interested? Whom are they interested? They want to contractorize. They want to have fixed term contracts. They want to outsource everything. Your sarkar कामगारांच्या विरोधात. परमनंट लास्ट 3 वर्सां प्रमोद सावंतान एजमा लायला फार्मास्युटिकल कंपनी. वदळ कॉम्रेड उलयतना सांगलो की मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर ट्रान्सफर गोंयचे कामगार जम्मू एंड काश्मीर, लडाख, बड्डी. दे आर ट्रान्सफर नॉट 1 and 2 एट ए टायम 40, 50, 60. हेणी फुडें कांयच तो करूना. फक्त आनी पेपरार पब्लिकली तो दिता म्हणटा. यू टेक पंचायत वर्कर्स, यू टेक इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स, प्रत्येक जागो तो ना कांयच म्हणना आनी कांयच करिना. दीज आर द आय ओपनर की तो वेदर ही इज प्रो लेबर, एंटी लेबर. आमी ताका सर्टिफिकेट दिवपाचें गरज ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. वाळपय पुलीस आनी वेटरनरी टिमीची कोल्ड स्टोरेज आनी दुकानाचेर धाड. मुदस्सर शेख आनी रियाज खानाक अटक केल्या. दोगांच्याय दुकानांतल्यान 750 किल 3 लाखांचें बेकायदेशीर बीफ धरलां. दोगूय गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल करून मांस बेकायदेशीर विकताले. आयतारा सांजे वाळपय पुलिशेन बेकायदेशीर तरेन बीफ विकपी 2 जाणांचेर कारवाय करीत तांचे कडच्यान 750 किल बीफ आनी कोल्ड स्टोरेज जप्त केल्ली. सुमार 3 लाख रुपयांचे मांस जप्त केल्ले म्हूण कळटा. जाल्यार कारवाय केल्ल्या मुदस्सर शेख आनी रियाज खान ह्या वाळपय रावपी 2 जाणांक हे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन अटक केल्या. वाळपय पोलीस अलॉंग विथ वेटरनरी डॉक्टर यांच्यानी दोगांनी मेळून जॉईंट ऑपरेशन करून जवळ 750 किलोचे गायचे जे मांस आसा ते जप्त केल्ले आसा आणि याची किंमत जवळ 3 लाख रुपया आसा. हेतून गजाल अशी जाली की गो प्रेमीक जेन्ना वाळपय ज्यो कोल्ड स्टोरेजीस आसा त्या कोल्ड स्टोरेजींतसून गायचे मांस विकतात अशें म्हणून जेन्ना दुबाव आयलो तेन्ना तेंच्यांनी वेटरनरी डॉक्टरांक इन्फॉर्म केलें आणि तेंच्यांनी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना तांकां खरोखरच थंयसर मांस तें आयडेंटिफाय जालें आणि तेंच्यांनी इमिडिएटली वाळपय पुलिसांक आपोवन ही सगळी कारवाई केल्ली आसा. आणि ह्या कारवाईन आता सध्या जे कोल्ड स्टोरेजचे ओनर असतात जे मांस सप्लाय करतले तांकां दोगांक आता ताब्यान घेवन तेंची फुडली चौकशी चालू आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश रावस. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.